नीट यूजी परीक्षे वेळार जाल्ल्या बोवाळाक लागून पालक फुरियोज. परत आतां जेन्ना एग्जाम येयली जाल्यार 4 दीस फावटी आमकां NTA एक WhatsApp मेसेज येयली NTA कडसून. तेतून एड्रेस दिलो की NIT पोंडा फार्मागुडी म्हणून. आतां NIT फार्मागुडी म्हणिना फुडें आमी सगळेच कन्फ्यूज जाले, कित्याक थंयतली NIT बंद जाल्ली आसा आनी जी NIT आहा ती कुंकळ्ळी आहा. जाल्यार भुरग्यांनी वयपाचें खंय? तेजे खातीर आमी NITक फोन करपाचो प्रयत्न केलो, पूण NIT बंद आहा, ते फोन घेयना. सगळे कन्फ्युजन आहा. ते एडमीट कार्डाचेर तेंच्यांनी एड्रेस दिला कुंकळ्ळे आनी जी मेसेज येयला मेसेजीन घातलो फार्मागुडी पोंडा म्हणून. जाल्यार पेरंट्सांनी वयपाचो खंय? जाल्यार थोडे पेरंट्स आयज सकाळीं फार्मागुडी गेले आनी थंयसून बाबडे ते आतां कुंकळ्ळी येयला. पण ह्यो जे सगळे कन्फ्युजन जाला ताका कोण जबाबदार? निदान गोंयचे जे एज्युकेशन मिनिस्टर आनी जे कोण आसात तेंच्यांनी पेपरान छापून हाडूंक जाय आसलें की बाबा हे भुरगे हांगा आनी हे भुरगे हांगा. हे बऱ्याचशा पेरंट्सांक खबर ना. अजूनय कन्फ्युजन भुरगे येयला. म्हापशा सेंटराचेर 2 विद्यार्थी 3 मिनटां उसरा पावले. तांकां भितर घेतले ना. आता कितक्यांक भायर सरला तूं? रिकॉर्डिंग 12:45 133 उडल्या पावले. तू येवच्या पयलीं गेट बंद जाली. हां आतां कितें म्हणटा ते आतां? तूं लेट पावलो. 3 मिनटां लेट पावले. पावलो आतां 5-20 मिनटां जाला. गेट क्लोज जावन 5 मिनटां जालीं आनी मागीर तूं पावलो. इतको टायम कट ट्रॅफिक आहलें कितें? बारांक भायर सरलो. मागीर ते फेरी बीन येता सगळे घेवन फाटल्यान पावलो. आतां कितें म्हणटा ते? खबर ना, ते तेंकां ऑफिशियला कडेन ते उलोवन बीन सांगता म्हणल्यार खबर ना, तेंचेर हांव म्हणटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.